नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळया आयच्यो मुखेल खबरो। पेट्रोल लिटरा फाटल्यान देंवले ₹1.80। मंगळारा राती सावन पेट्रोलाचो नवो प्रेस सगळ्या पंपाचेर लागू। फाटल्या 33 म्हयन्यान पयलेच फावट थाकाय। प्रादेशीक आराखडो करतना सरकारान पाळूंक ना सारकी पद्धत। आराखडो केलो बिल्डर लॉबीच्या हिता खातीर। प्रादेशीक आराखडो नकली, चर्चीन केली आराखड्याचेर सणसणीत टिका। बिल्डरांनी न्हयकारले आरोप। काँग्रेसीचेच आमदार म्हणटात प्रादेशीक आराखड्यान जाला भ्रष्टाचार। आग्नेल म्हणटा आराखडो म्हणजे मोठो घोटाळो। रेजिनाल्ड म्हणटा आराखडो सुदारलो नाजाल्यार आंदोलन। माविनान आपल्या मतदारसंघातलेच पळोवचे। राष्ट्रवादीच्या भारती चव्हाणाची माविनाक जाप। चर्चिल म्हणटा काँग्रेसीन तिकीट दिली ना जाल्यार मागतलो वालांका खातीर दुसऱ्या पक्षाची तिकीट। शहा आयोगा वरवीं गोयचे मायनिंगाचे चौकशेक लागून थळाव्यो पंचायती भियेल्यो। कायदेशीर मायनिंग बंद करचे न्ही म्हूण सरकाराक येतात निवेदनांचेर निवेदनां। पळयात रिपोर्ट। आनी खेळा मळार जांबिया वांगडा भांगरा महोत्सवी इश्टागतीच्या फुटबॉल मॅची खातीर गोंय फुटबॉल संघटनेन चलयल्या तयारी। गोंय आनी भारताच्या पंगडा वांगडा जातल्यो मॅची। जीएफएक मोठ्या गर्दीची आस्त। आता खबरो विस्तारान। पेट्रोल लिटरा फाटल्यान ₹1.80 देंवला। फाटल्या 33 म्हयन्यान कितलेशेच फावटी कच्च्या तेलाचे बॅरलाचो प्रेस देऊन सुद्धा पयलेच फावट कंपन्यांनी पेट्रोल देंवयला, तेय बी व्हॅट लावचे पयलीं। 5 राज्यांनी वेंचणुको जावपाच्यो आसात। ते फाटभुंयेर सरकारान हो निर्णय घेतला अशी चर्चा सध्या चल्ल्या। काँग्रेस, यूपीएचे घटक पक्ष आनी विरोधी भाजपा कडल्यान दबाव आयिल्ल्यान निमणे सरकाराच्या सुचोवणेवयल्यान तेल कंपन्यांनी पेट्रोलाचो प्रेस देंवयलो। 3 नोव्हेंबराक इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आनी भारत पेट्रोलियम ह्या कंपन्यांनी पेट्रोल लिटरा फाटल्यान ₹1.80 वाडयल्लें। आतां व्हॅटावयले ₹1.80 देंवोवन कंपन्यांनी हिशोब वाटकुळो केला। 2010च्या जुना सावन पेट्रोल 13 फावट वाडलां, जाल्यार फाटल्या 33 म्हयन्यान पयलेच फावट देंवला। मजगतीं कितलेशेच फावट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचो प्रेस देंवनय जानेवारी 2009 उपरांत पेट्रोल देंवंक नाशिल्लें। नोव्हेंबराचे पयले पंदरशीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या बॅरलाचो दर $5 इतलो देंवलो। हे फावट राजकीय दबाव आशिल्ल्यान कंपन्यांक पेट्रोलाचो प्रेस देंवचो पडलो। मंगळारा मध्यराती सावन तो लागू जाला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। सध्याचो प्रादेशीक आराखडो सरकारान सारकी पद्धत पाळून करूंक ना अशी सणसणीत टिका चर्चीन सरकाराचेर केल्या। बिल्डर लॉबीचे हित नदरे मुखार दवरून हो आराखडो केला असो आरोपय चर्चीन केला। चर्च म्हणटा प्रादेशीक आराखडो नकली, तो टास्क फोर्सान तयार केल्ले मसुद्याच्या आधाराचेर जावपाक जाय आसलो। हालींच अधिसूचित जाल्ल्या प्रादेशीक आराखडो 2021 फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन जवळ प्रत्येक गांव विरोध करपाक लागला। कांय पंचायती म्हणटात आराखडो रद्द करात, कांय म्हणटात सुदारात। आता तर खासा ग्रामसभा घेवन पंचायती अशे थारावय घेवंक लागल्यात। हातूंत भर म्हणून आता चर्चीन आराखड्यावेल्यान हुस्को उक्तायला। गोंय आर्च डायसिजन मंडळाचो कार्यकारी सचिव फादर मॅवरिक फेर्नांडीस म्हणटा आराखड्याची पुराय प्रक्रियाच म्हणल्यार फटिंगपणा। तो म्हणटा टास्क फोर्सान केल्लो ड्राफ्ट प्लॅन निमणो आराखडो तयार करतना फकत संदर्भ वा आधार म्हणून घेवपाचो। We had asked for a participatory process of planning of this.
Unfortunately, this is a sham which has been created and offered to people and only given a name as participatory. So the government is only bluffing. It's very obvious. This plan is not for the people. It's not of the people. It's of the builders. It's a very clear sign in how the plan has been. And we are very disgusted with the way this whole process of planning has gone. At present, what was the basis of this was the 2001 plan, and on that basis, the chief town planner, along with his band of collaborators in the department, have gone ahead, only giving permissions right, left, in order to see that all those projects have to be gone through. शार आनी नगर नियोजन कायद्यांत बदल करपाच्यो कितल्योश्योच मागण्यो करून पासून ताचेर सरकारान लक्षच घाल्लें ना. जे राजकारणी आतां आराखड्याक विरोध करपाक लागल्यात ती नाटकांच अशें फादर मॅवरीक म्हणटा. इतले मजगतीं भारतीय रियल एस्टेट डेव्हलपर्स महासंघाच्या गोंय फांट्यान चर्चीचे आरोप न्हयकारल्यात. हो जो प्लॅन जाला हातून क्रेडायचो कांयच हात ना. आतां तुमीच पळया, 4000 स्क्वेअर मिटरच्या वयल्या प्लॉटाची जर FAR कमी जाता आनी ही सगळ्याक कमी केल्ली आसा गव्हर्मेंटान, हाका आमी जबाबदार. हाजो सगळ्यान व्हडलो नुकसान आमकांच जातलें, तरी पूण आमी हो एक्सेप्ट केल्लो आसा. सगळी कडेन VP1 वयल्यान VP2 VP3 स्टेटस दिल्ले आसा पंचायतीन, हातून FAR सगळे कमी जाल्ले आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. काँग्रेसीचेच आमदार आता प्रादेशीक आराखड्यांत भ्रष्टाचार आसा असो बोवाळ करपाक लागल्यात. हो आराखडो म्हणजे मोठो घोटाळो अशें आमदार आग्नेल फर्नांडीस म्हणटा. आराखड्यांत सुदारणा केल्यो नात जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान दिल्या. आराखड्याक धरून आता ग्रामसभा तापपाक लागल्यात. प्रादेशीक आराखडो 2021 सारको ना म्हूण आतां मेरेन फकत विलेज ग्रुप बोवाळ करताले. सध्या वातावरण सगळे कडेन तापपाक लागलां. सरकार पक्षांतले आमदारूच प्रादेशीक आराखड्याचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप करपाक लागल्यात. कोळंगूटचो काँग्रेस आमदार आग्नेल फर्नांडीस म्हणटा, प्रादेशीक आराखडो 2021 एक मोठो घोटाळो, आर्किटेक्चराचे लॉबीन केल्लें एक स्कॅम. ह्या प्लॅनान वायट कामां जाल्यां ती सारकी, कित्याक म्हाजे प्रमाणे हे पळय आर्किटेक्चराचे कार्टेल कशें जालां. थोडे आर्किटेक्ट हेतून आहा आनी आमी पयले कांदोलीम कालांगूट जे कोण ओनर्स जेंची घरां हे आर्किटेक्टांनी बांदलेलीं, हे जे आर्किटेक्ट हितून आहा तेंच्यो प्रॉपर्टी आतां स्लोपी आहा पळय त्यो पासून कन्वर्ट जालेल्यो आहा, सेटलमेंट जालेले आहा. कालांगुटानूय दोंगर आख्खो कन्वर्ट जालेलो आहा. 2-4 शेतां कांदोलीं सारकी लो लायन फिल्डां ती कन्वर्ट जालेलीं आसा. इट इज अ बीग स्कॅम. पूण हे जर एनोमलीज जर करेक्ट करता जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम ना. कुडतरेचे आमदारान तर सरळ आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या. विलेज प्लॅन चेअरमॅन आवारलो, आमी सजेस्ट केलें तें कांय केलें ना. आपणाक जाय तें केलां, म्हाका कांय सोमना. हू हेज गिवन देम रायट टू रिमूव दीस सेटलमेंट एंड मेक इट नॉन सेटलमेंट. जस्ट आमी कितें गुगलाचेर चोयलें म्हणपाकू. इंडस्ट्रियल आहा ते सेटलमेंट केलें, हें कोणा फायद्याकू? बिल्डरा फायद्याक काय मुगे फायद्याक? एज एन MLA काय लोकां फायद्याकू? आय वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन. And by 5th of December, we want to have a meeting with the CTP, with the Chief Minister, and with whoever is responsible for it. However they want to do it, if it is not notified, amge joto notify jai na, we will go against the result. We will agitate. We will do whatever possible. We will court is the second option, but we will do something else. ग्रामसभांनी आराखड्याचो प्रश्न गाजपाक लागला. नावेली पंचायतीची ग्रामसभा बरीच गाजली. लोकांनी सुचयल्ल्या प्रमाण आराखड्यात बदल करूंक ना असो आरोप ह्या वेळार नावेलच्या लोकांनी केलो. आराखड्याक लागून लोकांमदीं जाल्लो गोंधळ आनी विरोधाक लागून सरकाराच्या सुचोवणेंतल्यान नगर नियोजन खात्यान एक भौशीक सुचोवणी मंगळाराच्या दिसाळ्यांनी प्रसिद्ध केल्या. नगर नियोजन खातें म्हणटा, प्रादेशीक आराखडो 2021 लोकांची घरां आनी दुर्गां मोडून रस्तो करचे नात. लोकांच्यो ग्रामसभांच्यो सुचोवण्यो आसल्यार त्यो 5 डिसेंबर 2011 मेरेन मुख्य नगर नियोजका कडेन धाडात. 31 जानेवारी 2012 मेरेन दिल्ल्यो परवानग्यो चुकीच्यो दिसल्यार तांचो फेर आढावो घेतले वा ते फाटीं घेतले. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार, मडगांवच्यान समीर भट आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. माविन गुदिनून आपल्या मतदारसंघातलेंच पळोवचें. राष्ट्रवादीचें काम करपा खातीर आमी आसात अशा शब्दांत राष्ट्रवादीची गोंय प्रभारी भारती चव्हाणान माविनाक जाप दिल्या. दुसरे वटेन माविनाक राष्ट्रवादीचेर उलोवपाचो हक्क ना अशें चर्चिल आलेमांव म्हणटा.
काँग्रेसीन तिकेट दिली ना जाल्यार वालांका खातीर दुसरे पक्षाची तिकेट मागतलो हेवूय चर्चिलान स्पश्ट केला. राष्ट्रवादी कडेन 6 उमेदवार वेचून हाडपाची ताकद ना. गरजे भायर मतदारसंघांचेर राष्ट्रवादीन दावो करचो न्हय असो सल्लो माविन गुदिनोन राष्ट्रवादीक दिल्लो. युतीचेर उलोवपाचो हक्क हायकमांडाक आसा, माविनाक ना. एकामेकाचेर आरोप करप हे दोनूय पक्षांक बरें न्ही. माविनान राष्ट्रवादीचेर आरोप करपाचे सोडून आपल्या मतदारसंघांतलेंच पळोवचें अशें राष्ट्रवादीची गोंय प्रभारी भारती चव्हाण म्हणटा. What authority he is talking, I don't know. That is number one. Number two, in Congress there is a high command who will finalize about the alliance with NCP, and then they will declare the decision of alliance. So unnecessarily making the statements is not right, what I feel. I reply to that, he has to check winnability in his constituency. He need not worry about NCP. We are quite capable for the winnability and to go for the elections in the state. राष्ट्रवादीचेर उलोवपी माविन कोण अशें आतां चर्चिल आलेमांवूय विचारपाक लागला. He have no right because the NCP alliance in the center should be give the instructions, not Mavin. Who is Mavin? एका वटेन राष्ट्रवादी आनी काँग्रेसी मदीं युतीवयल्यान गॅर्र चल्ला जाल्यार दुसरे वटेन चर्चिला सारके काँग्रेसीचे सिनियर राजकारणी आपल्या चलये खातीर दुसऱ्या पक्षां कडल्यान तिकेट घेवपाचे यत्न करतात. मागीर पार्टी मागो तशें न्हू, आमी ऑलरेडी आमी मागल्या. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.